तांकां तो पावरूच ना. सर म्हाका टर्मिनेशन काडपाचो. इट इज टोटली नल एंड वर्ड. ते ऑलरेडी सस्पेन्शनाचेर आसा. सो लोकांक जी कम्युनिकेशन करपाचो प्रयत्न करता जावं मिसलिडींग करपाचो प्रयत्न करता ते थांबोवपाची गरज आसली. आनी फावंडर मेंबरांनी जें म्हाका पत्र बरयल्लें आनी तेंच्यांनी सांगलेलें त्या भशेन तो त्या दिसाचो डिसिजन जाल्लो. हेजेर सगळे वन्स आमचे बाकीचे सगळे ऑर्गनायजेशन स्ट्रेंथनिंगाचो प्रोसेस जो आसा तो कंप्लीट जातकूच आमी परत सारके तरेन तुमकां कळोवन येतले कितें. पूण अशें कित्याक करता ते म्हणजे तुज्या नांवान ते खुबशे म्हणजे रुमर्स घालतात. आतां कालूच पळयना इतले व्हडले म्हणजे टर्मिनेट केलो बीन अशें सांगलें. कित्या खातीर अशें करता? देर इज अ हिडन कॉन्स्पिरसी ती येणाऱ्या काळान तुमकां कळटली. कित्याक खूब टायम जालो हें चालूच आसा आनी आमी तरी आजून पर्यंत कांयच अशें नाका आसलेली उतरां जावं जी लँग्वेज यूज करपाक नाका असली लँग्वेज यूज करूंक ना. पण जी लँग्वेजी आयज आमी सोशल मिडियाचेर जावं मिडियाच्या माध्यमांतून पळयता ती सारकी न्हू आनी डिसिप्लीन मेनटेन करपाची गरज आसा आमच्या सगळ्या मेंबरांक. कितेंय तुमचे प्रश्न आसा तुमचें कितें आसा जाल्यार ते डिसिप्लिनरी कमिटी ऑलरेडी आमी स्थापीत केल्ली आसा अंडर हेडेड बाय प्रवीण हळदणकर जो आमचो चेअरपर्सन आसा डिसिप्लिनरी कमिटीचो. सो तेंच्या अंतर्गत तो कॉल आवट करतलो. ते आमची जी डिसिप्लिनरी कमिटी आसा तेन्ना तुमचे कितें आन्सर आसा ते दिवचे. सर तुम्ही सेल मारलेलो हेड कोण करता की एका सायडीक जे गोलकर्मी म्हणटात ते हेड करतात एका सायडीक तुम्ही म्हणटात तुमी हेड करता. सो आतां पार्टी आसा कोणाच्या अंडर? पळय पार्टी ऑलरेडी आरजी अंडर आसा आमच्या अंडर आसा आनी ऑलरेडी जे आमचो प्रोसिजर हांव सद्याक तरी नॅशनल प्रेजिडेंट म्हणून आसा आनी पार्टीचे जे प्रोसिजर आसा इलेक्शन प्रोसिजर आसा तोय चालू करतले आमी बेगानूच आनी ते विथीन 45 डेज जशें आमी सांगलेले विथीन 45 डेज इलेक्शन प्रोसिजर आमी कंप्लीट करतले. तुम्ही नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून क्लेम करतात दॅट इज फॉल्स म्हणटा. कित्याक पार्टी केन्नाच नॅशनल म्हणून रेजिस्टर जावन आसली आनी जर नॅशनल म्हणून रेजिस्टर जाल्ले जाल्यार इलेक्शन जेन्ना फॉर्म फिल करता तेन्ना नॅशनल प्रेसिडेंटाची सायन आसतलेली. पूण थंय मनोजाची सायना म्हणटा ते ओरिजिनल पार्टी. तेच हांव सांगता अजयाक तर खबर आसची ना कित्याक तो तेन्ना नासलो. हें सगळें आमी करता आसतना आमी केल्लें आसा आमकां सगळें खबर आसा. पार्टी रेजिस्ट्रेशन प्रोसिजर कोणान केला तांकां पयलू खबर तेणें विचारचें जाल्यार म्हाका तरी फोन मारचो तेणें. हांव रेडी आसा तांकां सांगपाक हें कशें जाल्लें तें. कित्याक तो जो उलयता तो हांवें पयलें थोडे इंटरव्यू वचून तो कितें घेवन सांगता बट तेच्या पयलू कितें जाल्लें हें ताका खबर आसा हो आनी एक प्रश्न. कित्याक वाऱ्या वयली खबरी उलोवप हें सोंपें आसा कितेंय उलोवपाक शकता. पण इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जी आसा जी इलेक्शन कमिशनाची वेबसायट आसा ते वेबसायटीचेर तुमकां आमचें कॉन्स्टिट्यूशन मेळटलें. तुमी वचून पळोवचें आनी मातशें अजयाकूय दिवचें कित्याक आमी ऑलरेडी तांकां कॉन्स्टिट्यूशन दाखयल्यार तो कन्फ्युजन क्रिएट करपाचो प्रयत्न करता आनी लोकां कडेन गोंयकारां कडेन मागता की कन्फ्यूज जावचें न्हू. हें कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमिशन ऑफ वेबसायटीचेर अपलोडेड आसा. सर तुम्ही आता ते सील केल्ले पळय ऑफिस तेणी ओपन केले सर हेजेर इलिगल हें जातलें एक्शन सो आनी तेणी फायलीचे कितें घेवन गेले पळय आतां आमचें उलोवप चालू आसा आमच्या मेंबरां कडेन. ते आमकां खूब जाण फोन मारून सांगता हेचेर एक्शन घेवपाक जाय. पण तेजे बाबतींत पासून आमची एज पर डिसिप्लिनरी कमिटी आसा तेजे कडेन हांव उलयतलो कितें करपाक शकता आनी कितें ना तें आनी आफ्टर दॅट वील टेक अ डिसिजन. आनी फायलीज ते घेवन गेले? हय फायलीज जे वेल्युएबल डॉक्युमेंट्स रिकॉर्ड्स आसतले जावं बाकीचे कितें कितें आसतले आमचे बँक डॉक्युमेंट्स आसूं शकता. सो हे सगळें तांकां सांगलेलें हँड ओवर करचें म्हणून ते हँड ओवर आजून पर्यंत करूंक ना. सो हेच्या बाबतींत तांकां दोनूय ऑफिस बेरर्स जे आसले अजय खोलकर आनी विश्वेश नायक हांकां जेन्ना सस्पेन्शन ऑर्डर आवट केल्ली तेन्नाच तांकां सांगलेलें की सगळें सबमीट करचें म्हणून. पण तेंच्यांनी करूंक ना. वयल्यान ऑफिसांतले कितलेशे डॉक्युमेंट्स काल आमी पळयल्ले आसा ती बॅगां भरून पोटली घेवन गेले. जे क्लेम करता की आमचे कडेन सगळें आसा म्हणून नाल्यार तुमी पोटल्यो घेवन कित्याक वयता हो प्रश्न जाता. हिडन एजेंडा इज देयर. हूज हिडन एजेंडा? मनोज परब. पळय हिडन एजेंडा कितें आसा तो सगळो टायम येतकूच भायर सरतलो. ऑर्गनायजेशन आमची सारकी बिल्ड जातली. वन्स द ऑर्गनायजेशन बिल्ड जातली सगळे आपणाच्या रितीन कितें आसा त्या प्रश्नांनी उत्तरां जी आसा ती सारकी सांगतली. मनोज परब इज देयर बिहायंड. कोण आसा कितें आसा तो टायम येतकूच कळटलें तें आवट जातलें. आमी तुमकां आतां सांगिना कित्याक आमचो प्रोसिजर चालू आसा. आफ्टर दॅट आमी तुमकां पण आज एक व्हिडिओ व्हायरल जाला की सीसी मिटींग जाल्ली तेन्ना मनोज सांगलेले की ही आजी पार्टी बंद करता. तो व्हिडिओ सारको आतां चलता? पळय पार्टी बंद करपाचो हो खुबसो षडयंत्र हेच्या पयलू खुबसो आवाज जातालो
आनी तेकाच लागून आमचे कितलेशे फावंडर मेंबर आमचे CEC मेंबर थोड्यांनी उलयल्ले आनी तांकां पासून तेंच्यान सायडलायन केल्ले आनी हेका लागून आमकां अशें स्टेप बिकॉज फावंडर मेंबरांनी म्हाका बरयलें आफ्टर दॅट वी हॅव टू टेक अ स्टँड आनी आयज आमी तो स्टँड घेतलेलो आसा आनी हें सगळें अंडर डेमोक्रेटीक प्रोसेस आमी तें कंप्लीट करता. तो व्हिडिओ ऑडियो सारको हे जाता म्हाका पळोवचो पडटलो आतां खंयचो ऑडियो व्हिडिओ आसा तो पूण जे स्टँड आमी घेतला हे इट इज अ बेटरमेंट ऑफ रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टी आनी आमी पार्टी कशे भशेन बरे तरेन फुडें व्हरपाक सोदता आनी कॉन्स्टिट्युशनल वेन जे पार्टी कॉन्स्टिट्युशन आसा त्या कॉन्स्टिट्युशनल वेन आमी व्हरता. तर ते टर्मिनेशन ऑर्डर नल एंड वॉइड इट इज टोटली नल एंड वॉइड ते होल्डूच जायना कित्याक तांकां ऑलरेडी सस्पेंड केला सस्पेंड करून ते टर्मिनेशन ऑर्डर काडटा इट इज कायंड ऑफ अ जोक. थँक्यू. सील केल्ले पळय ऑफिस तेणी ओपन केले तर हेजे इलिगल हे जातले एक्शन ट्रेसपास कितें कंप्लेन करतले सो आनी तेणी फायलीचे कितें घेवन गेले पळय आतां आमचें उलोवप चालू आसा आमच्या मेंबरां कडेन ते आमकां खूब जाण फोन मारून सांगता हेंचेर एक्शन घेवपाक जाय पण तेजे बाबतींत पासून आमची एज पर डिसिप्लिनरी कमिटी आसा तेजे कडेन हांव उलयतलो कितें करपाक शकता आनी कितें ना तें आनी आफ्टर दॅट वील टेक अ आनी डिसिजन. फायलीज ते घेवन गेले हय फायलीज जे वेल्युएबल डॉक्युमेंट्स रिकॉर्ड्स आसतले जावं बाकीचे कितें कितें आसतले आमचे बँक डॉक्युमेंट्स आसूं शकता सो हे सगळे तांकां सांगलेलें हँड ओवर करचें म्हणून ते हँड ओवर आजून पर्यंत करूंक ना सो हेज्या बाबतींत तांकां दोनूय ऑफिस बेरर्स जे आसले अजय कोलकर आनी विश्वेश नायक हांकां जेन्ना सस्पेन्शन ऑर्डर आवट केल्ली तेन्नाच तांकां सांगलेलें की सगळें सबमीट करचें म्हणून पण तेंच्यांनी करूंक ना. वयल्यान ऑफिसांतले कितलेशे डॉक्युमेंट्स काल आमी पळयल्ले आसा ती बॅगां भरून पोटली घेवन गेले जे क्लेम करता की आमचे कडेन सगळें आसा म्हणून नाल्यार तुमी पोटल्यो घेवन कित्याक पळयता हो प्रश्न जाता. You said hidden agenda is there. Who's hidden agenda? Manoj Parab? पळय हिडन एजेंडा कितें आसा तो सगळो टायम येतकूच भायर सरतलो. ऑर्गनायजेशन आमची सारकी बिल्ड जातली वन्स द ऑर्गनायजेशन बिल्ड जातली सगळे आपणाच्या रितीन कितें आसा त्या प्रश्नांनी उत्तरां जी आसा ती सारकी सांगतली. No, Manoj Parab is there behind this. पळय कोण आसा कितें आसा तो टायम येतकूच कळटलें तें आवट जातलें आमी तुमकां आतां सांगिना कित्याक आमचो प्रोसिजर चालू आसा आफ्टर दॅट आमी तुमकां पण आयज एक व्हिडिओ व्हायरल जाला की CC मिटींग जाल्ली तेन्ना मनोज सांगलेलें की ही आजी पार्टी बंद करता तो व्हिडिओ सारको आतां चलता पळय पार्टी बंद करपाचो हो खुबसो षडयंत्र हेच्या पयलू खुबसो आवाज जातालो आनी तेकाच लागून आमचे कितलेशे फावंडर मेंबर आमचे CEC मेंबर थोड्यांनी उलयल्ले आनी तांकां पासून तेंच्यान सायडलायन केल्ले आनी हेका लागून आमकां अशें स्टेप बिकॉज फावंडर मेंबरांनी म्हाका बरयलें आफ्टर दॅट वी हॅव टू टेक अ स्टँड आनी आयज आमी तो स्टँड घेतलेलो आसा आनी हें सगळें अंडर डेमोक्रेटीक प्रोसेस आमी तें कंप्लीट करता. तो व्हिडिओ ऑडियो सारको हे जाता म्हाका पळोवचो पडटलो आतां खंयचो ऑडियो व्हिडिओ आसा तो पूण जे स्टँड आमी घेतला हे इट इज अ बेटरमेंट ऑफ रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टी आनी आमी पार्टी कशे भशेन बरे तरेन फुडें व्हरपाक सोदता आनी कॉन्स्टिट्युशनल वेन जे पार्टी कॉन्स्टिट्युशन आसा त्या कॉन्स्टिट्युशनल वेन आमी व्हरता. तर ते टर्मिनेशन ऑर्डर नल एंड वॉइड इट इज टोटली नल एंड वॉइड ते होल्डूच जायना कित्याक तांकां ऑलरेडी सस्पेंड केला सस्पेंड करून ते टर्मिनेशन ऑर्डर काडटा इट इज कायंड ऑफ अ जोक.